ग्रह आधार स्किमीच्या बद्दल सगळ्या लोकांक जी चिंता आसा म्हाका दिसता फाटल्या 1-2 म्हयन्याचे पयशे कितें तरी अकाउंटाचेर जमा जावंक ना. हांव एक 2 दिसां भितर ताची फायल मागून घेता आनी जे पेंडींग आसा रोखडेच विदीन जून म्हयन्याच्या ते व्यवस्थीत रित्या सुरू जातले हाची दखल घेता आनी नवीन फॉर्मूय मेळपाचे बंद जाल्यार म्हाका दिसता. बट जे एलिजिबल आसा तांकां नक्कीच नवीन फॉर्म जे आसा ते जून म्हयन्याच्या एंडींग पर्यंत मेळपाक लागतले. जी स्कीम फाटल्या सरकारान चालू केल्ली आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्याच सरकारात म्हणजे 1,000 चालू केली 1,200 रुपया आणि 1,500 रुपया आता दिता म्हणजे 1,500 फॉर इलिजिबल वुमन जे आमच्या सगळ्या भयणीक हे पयशे मेळटा ग्रह आधाराचे तांकां आधार दिल्लो आसा. तो आधार जो आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे तसोच चालू दवरतले हाची खात्री दिता. डिले कितें आम्हाला टेक्निकली पळोवचें पडटलें कारण काही कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान हांव काही गजाली रिव्ह्यू घेवपाक शकूंक ना. 27 तारीख कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत रोखडोच रिव्ह्यू घेता. जे फाटल्या 2 महिन्याच्या बायलांक पयशे मेळोंक ना ते ते मेळटले ताची कांय चिंता ना.